हालेलुया 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 परगान जिसो बगलाब जिसो स्तुति जिसो वंदन जिसो आराधन जिसो हालेलुया 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 या तुम्ही समेस्त कष्ट तलेनो वजान वयतलो हांव तुमकां विशीव दितलो म्हजे जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी आज आचरण करता जेजू मार्गरेट मोरी आलाकोक म्हणल्या आसत्या स्त्रियेक दिश्टीक पडलो आनी आपलें पवित्र काळीज ताणें तिका उगडापें केलें मनशां खातीर लास्टचें तें काळीज तें लास्टचें काळीज कांट्यांनी तोपून पापसल्लें आनी मनशाच्या मोगान भरिल्लें तें काळीज मनीस देवातान कितलो पयस येता तरी हें काळीज आशेता मनशान देवाक लागीं येचें मनशान जिणेक परिवर्तन करन आपणास अशी येजे जिवीत बदलीचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो कितले भाग्य आमी हें जेजूचें पवित्र काळीज म्हजो आनी तुमचो कितलोच मोग करता म्हज्या आनी तुमचे ती तस्सो मोग दाखयता हर एक फावटी हांव आनी तूं देवातान पयस केल्यार हे पवित्र काळीज सोम्याचें आमचे खातीर तें मोगाच्या उज्यान जळचें आनी पापसल्लें तें भोवत्या कुशीन तो रागात आनी उदक वाळयता तें पवित्र काळीज आमचे ती आपलो मोग ओत्ता आनी ह्या मोगान आमकां तें भरता जिवीत हाळू करता कश्ट हाळू करता पिडाशिडा गूण करता बुजावण दिता धैर्य दिता समाधान दिता मोग दिता ह्या पवित्र काळजांतय आमी सर्व आमकांच आमी समर्पया ह्या पवित्र काळजाच्या मोगांत आमी बरोंक आमी ह्या घडये आमकांच तयार करया दिंबेर पडया हें पवित्र काळीज उगडापून केल्लो उंड्या रुपार असो जेजू आमचे मदें हांगासर येता ताका आमी ह्या घडये स्वागत करया स्वादीक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका उड्या रुपार लिपोन रावला Sacramenta rakonasa Jesu naman tuka dulok Jesu wandan tuka Swadik Jesu naman tuka dulok Jesu wandan tuka Mundia rupar ripon raulai Sacramenta rakonasai Mulia rupar lipon raulai Sacramenta rakonasai Swadik Jesu naman tuka dulok Jesu wandan tuka Swadik Jesu naman tuka dulok Jesu wandan tuka
एवढ्यावर पार तुमचे संगत आधारच आहे मोगाचे रूप जाऊन एवढ्यावर पार तो आधारच आहे हांव तुमचो मोग करता मनशाचो पळया मुझे काळीज तुमचे खातीर ते मोगाच्या उजान जळटा तुमची जिणी तुम्ही करची कामां तुमच्या जिणीची कर्तव्यां हांव पळयना हांव जाणा अस्कत मनशां तुमी पूण मुझे ते मोग भरला तुमचे खातीर ह्याच खातीर म्हज्या बापान म्हाका ह्या संवसारान धाडिल्लें तुमकां हांवें बापा सरशी हाडी जाय बापाचो मोग तुमकां उगडाप करी जाय बापाच्या मोगांत तुमकां हांवें एक करी जाय आनी तुमचे सगळे अपराध आनी पातकां हांवें बक्षी जाय ह्या खातीर पुता तुवें पळय मुझे काळीज हें काळीज तुज्या मोगान भरलां हें काळीज तुज्या मोगाच्या उज्यान जळटा हे काळीज पळय पापसालां तें हे काळजांत ते कांटे तोपून आसात मनशांनी म्हाका करची अलक्षा मनशांनी म्हजी ती दाखोवची ती अनुकारपण मनशांनी करची ती पदकां अकमान निंदा हे सकड म्हज्या काळजाक तोपता कांट्या भशेन हे म्हजे काळी पाप सदा रगतांतल्यान वळटा पूण पुता तुवें ही तुवें दिवची दूख तुज्या पातकाची ती दूख तुज्या आत्मानाची दूख हांव सोंसतां हांव तुका शिक्षा लायना बगार थोडे म्हज्या काळजांतून वाळचे हे पवित्र रगत आनी उदक तुजी पातकां धुवन काडूंक तुजे ते आसचे अपराध धुवन काडूंक तुझे अस्कत काय धुवन काडूंक बुद्धी पयस करूंक तुझे ती आसचे ते गाय गुण करूंक तुका बडवत करूंक तुका म्हज्या मोगांत एक पोटांक हें काळीज हांवें तुका दिलां पुता तुवें तुका दिलां पळय म्हजें काळीज हें तुजे खातीर पापसता तुजे खातीर तें वरद्रगत वाळयता तुजे खातीर तें जळटा ह्या म्हज्या काळजाच्या मोगान तुवें बरसय म्हज्या काळजा तरशी तुवें ये जाय म्हजो मोग तुवें भोगी जाय पुता तुवें ह्या खातीर हांव हांगासर आसा म्हजे सरशी ये हांव तुका म्हज्या मोगांत हांव घेतां चिडये पडल्यार सांगात दिताय कश्टान वारान सांबाळन व्हरताय चिडये पडल्यार सांगात दिताय कश्टान वारान सांबाळन व्हरताय अंकारांतून दिवो जाताय अज्ञानांतून जणवाय दिताय जेसू नमन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका स्वामी जेसू नमन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका स्वामी जेसू नमन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका स्वामी जेसू नमन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका स्वामी
नामान तुका धुलो जेजू वंदन तुका बुश्यां भाऊ बहिणींनो इगडी बोर जेजूच्या पवित्र काळजाचे पिंतूर आमच्या दोळ्या मुखार हाडया सोम्याचे पवित्र काळीज मनशां खातीर जळचें तें तुमच्या मोतींत त्या पवित्र काळजाचे पिंतूर असो उडास करा उज्याची किरण केन्ना ती उज्याची किरणां ती काळजांत वळटात ते काळीज लासता मनशाच्या मोगान हो उजो पालवानांतलो उजो ओके रिंगस पालवाना एका कुशीन हे काळीज लासोन आसा आनी एका कुशीन त्या काळजाक कांटे तोपोन आसात तरी पूण ते कांटे कितली तोपोवन दी कितली रगत त्या काळजाच्या गायतान व्हळून दी तरी पूण हे काळीज लासूनच आसा तो उजो पालवाना मनशांच्या मोगान भरिल्लो उजो संत मार्गारेट मोरी आलेकोक मागण्यार आसतना जेजून तिका दाखयलें हें पिंतूर आपल्या पवित्र काळजाचें मनशां खातीर म्हजें काळीज जळोवन आसा म्हळें ताणें सगळ्या मनशान पातकां खातीर पारेखपण दिसय म्हज्या ह्या जळच्या काळजाक बुजावण दिसय मनशांनी करच्या अपमानांनी ताणें पातक रोडून म्हजें काळीज तें लास्य ना वयचय पावसाचेर रावयचय बाबा भयणी आमच्या जिणेचेर एक घडी बोर दिश्ट घडया देवान म्हजो केल्लो तो मोग कितलो जायत म्हज्या जल्मांतून आज पर्यंत आयच्या ह्या दिसा 2020 आनी 4 इस्वेच्या आयच्या जुनाच्या ह्या दिसा 7 तारखेर शुक्राराच्या दिसा आज म्हणसर ह्या म्हज्या देवान म्हज्या सुम्यान म्हजे ती दाखयल्लो मोग म्हजे ती केल्लें बरेंपण म्हाका दिल्लीं आशिर्वादां म्हाका दिल्लें धैर्य म्हाका दिल्लो संतोश म्हजे ती दाखयल्लो मोग म्हजे ती केल्ली अजापां म्हज्या कुटुंबाचेर केल्लीं बेसांवां म्हज्या भुरग्या बळाचेर केल्लीं बेसांवां आमच्या घराच्या कामाचेर केल्लीं बेसांवां आमच्या जागेचेर केल्लीं बेसांवां ताणें केल्लें बरेंपण ताणें दाखयलें तें सकट रितीचें मोग आनी बरेंपण हांव नियाळूंक गेलो तर कितलें तें जायत निरंतर सोम्यान म्हाका आशिर्वाद दिला पवित्र काळजाचो मोग म्हज्या कुटुंबाचेर म्हजेर हर एकल्याचेर आमचेर वाडला त्या देखून ह्या पवित्र काळजाक आमी सक्कड एक घडी भर मान करया तुमची जाप मान आनी ओगळाप तुका जेजूच्या पवित्र काळजा मोगा रुपार तुवें तुकास म्हाका उगडापें केलां देखून तुजो पवित्र मोग तुवें आमचेर निरंतरी वतलाय देखून त्या पवित्र कुर्साचेर आमचे खातीर तुकास तुवें पाप सोग आनी कश्ट दिलीं देखून तुज्या त्या कुशींतावन त्या कुर्सांतावन मनशां खातीर तुजें रगत आनी उदक तुवें वाळयलें देखून तुजे तावन आमचेर निरंतरी कोरपेची आशिर्वादां
लेत मीत नासतना तुवें आमचेर वळयलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा आमच्या सर कुटुंबांत तुवें सवकासाय बसायलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा आमच्या सर कश्टां आनी वरांनी हांव तुमकां राखतलो हांव तुमकां बचाव करतलो म्हूण तुवें आमकां बसायलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा आमच्या मरणाच्या वेळार हांव तुमकां आसरो जातलो म्हूण तुवें आमकां बसवणी दिलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा आमच्या सर्व कार्याच्या वेळार बेसावाचो पावस आमचेर तुवें वतलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तूं काकुळतीची झर आनी आमची सर पातकां खदर जावन आमची सर पातकां तूं बक्षिता म्हूण तुवें आमकां बसायलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तुवें बसयल्ले बरी तुज्या त्या पवित्र रक्तान आमची सर्व पातकां हर एक दीस तूं बक्षिताय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा आमच्या जिणेंत आत्मीक शेळेपण काण उडोवन आत्मीक उर्बेन आमकां भरताय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तुजो मोग करच्या आम्हा सर्वांक संपूर्णकाय तुवें आमकां बसायलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तुझे रोपणे कोण घरान दवरून मान करतात गे तांकां विशेष बेसावा हांव तांचेर घालतलो म्हूण तुवें आमकां बसायलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा दारूण काळजां मोवळांचे देणे ह्या जगान तुवें दिता म्हूण तुवें बसायलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तुझे भक्तीपण वाडयतलेची नांवां तुज्या काळजांत बरोवन आसतली म्हूण तुवें सांगलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तुजे पवित्र काळजांत वरी आमकां दुखांत धैर्य आनी बुजावण तूं दिताय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा कितले वर्ते कश्ट तरी हांव तूं ते हाळू करताय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तुजे तावन वाळयल्ल्या त्या रक्तान आमच्या काळजाचे घाय तूं गुण करताय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा तुज्या त्या पवित्र मोगाच्या स्पर्शान आमची सर्व पातकां बक्षिताय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा येया तुमी कश्टांतले न्हू वजान ववयतलो न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण तुवें आमकां सांगलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें बोडया तुमकां उक्तें जातलें म्हूण तुवें आमकां सांगलाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजसो आनी तुमकां हांव समाधान दितलो म्हूण तुवें म्हणाय देखून मान आनी होगलाप तुका जेसूच्या पवित्र काळजा पवित्र काळजान आमकां केल्ल्यो बसावण्यो आमचेर गेल्लीं बेचावां आमकां गेल्लें बरेंपण सगळें मोती काडया सांगता मेळया आमी काळजांत तावन ताका गितां द्वारे आमी ताका अर्सया ताका अर्गां दिवया ताका अर्सया ताचें वर्तें बरेंपण आमी नावाडया तुझ्या पवित्र काळजात सोमिया तुझ्या पवित्र काळजात सोमिया भक्तीन आमी आजवंदिता भक्तीन आमी आजवंदिता तुजो मोगडी येता हरगा दिवन अर्सिता तुजो मोगडी येता हरगा दिवन अर्सिता दैवी काळजा कालामचेर बेसला दैवी काळजा कालामचेर बेसा तुझ्या पवित्र काळजात सोमिया तुझ्या पवित्र काळजात सोमिया भक्तीन आमी आजवंदिता भक्तीन आमी आजवंदिता
अर्गा दिवन हरसिता तुझो मोग नियळता वर्गांत हसिता दैवी काळजा गालांचेर बेसाव दैवी काळजा गालांचेर बेसाव काळजात आमच्या पेटय मोगा उजो काळजात आमच्या पेटय मोगा उजो सोम्या तुझ्या दैविक मोगासो सोम्या तुझ्या दैविक मोगासो पवित्र कर कुर्बेटी तू भर पवित्री कर तुर्बेती कर नितळ निर्मळ सदास्तवर नितळ निर्मळ सदास्तवर काळजात आमच्या पेटय मोगा उजो काळजात आमच्या पेटय मोगा उजो सोम्या तुझ्या दैविक मोगासो सोम्या तुझ्या दैविक मोगासो पवित्री कर कुर्बेटी भर पवित्री कर तुर्बेती कर नितळ निर्मळ सदास्तवर नितळ निर्मळ सदास्तवर तुझ्या पवित्र काळजात सोमिया तुझ्या पवित्र काळजात सोमिया भक्तीन आमी आज वंदिता भक्तीन आमी आज वंदिता तुझो मोग नियळता अर्गा दिवन हरसिता तुझो मोग नियळता वर्गांत हसिता दैवी काळजा गालांचेर बेसाव दैवी काळजा गालांचेर बेसाव दैवी काळजा गालांचेर बेसाव दैवी काळजा गालांचेर बेसाव Alleluia, 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 Alleluia. दैवी काळजा गालांचेर बेसाव दैवी काळजा गालांचेर बेसाव इकडे बोर आमी उबी रावया देवाचें उतर आयकुया सोम्याचीं उतरां ताच्या काळजांत तो भायर सरता सोम्याचीं उतरां ताच्या तोंडांत तो मात न्ही काळजांत हांव नेमची एक ताच्या उतरांत देवाचो मोग बरोवन आसा ताजें काळीज मोगाचें भांडार आनी त्या मोगाच्या भांडारांत हांव येवचें एक उतार आमकां एक लाख बुजावण दिवचें धैर्य दिवचें शांती समाधान संतोष दिवचें आमची काळजां आपोडचें हें ताचें उतार आमी आयकुया सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं तुमचे सगळे असो माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका येसुया येया मुझे ससी तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजान वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो तुमकां समाधान मेळटलें म्हजें जूं वावूंक सुलाभ
आनी मुजें वोजें हाडो. देवाची उतर ये एक घडी बोर बसया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां हांगासर आसल्या हांव चिंता सदांभूत जाणांक वोचें व्हांवून आमकां अनुभव आसा. आमी कृशिकां जाल्यार सदांभूत आमकां एकल्याक अनुभव आसात. हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसा. आमी 8 जाणां भुरगीं आशिल्ले हांव घरा, आनी आमकां सगळ्यांक घरांत तोट आशिल्लें, वाल आशिल्ली, कृशी करतलें हांव. आनी आमी सगळ्यांनी माथ्यार इल्लें सारेंगी आनी मातयेकी कितें भावूंक आशिल्ली. माय आनी बाब भरून दिताली, कोण दिताली. आनी आमची व्हडली आमी सगळ्यांनी ल्हान व्हडा म्हूण देखीन आसतना सगळ्यांनी आमी काम करूंक आशिल्लें. ववूय जे आशिल्लें आमच्या माथ्यार सारें गोट्यांत आमी वालीक थंय व्हरून घालीचें आशिल्लें. थोडे फावटी इल्लें जड जातालें, आमकां दुखतालें माथ्याक. थोडे फावटी म्हाका उडास आसा, आमच्या घरांत हांव सुमार 2-3 मैलां पयस आसचे कडेन आमी ती कुमेर करताले. थंयसर तें सारें ववयतलें हांव आमी घरांत हांव थंय म्हणसर. पुरो जातालें, माथें दुखतालें जाल्यार आमकां एक फावटी तें व्हरून घालता म्हणसर आमकां राखतालें हांव. हब्बा देवा, घालें घालें न्ही म्हणून, हाक जालें न्ही म्हणून. बाबा भयणीनो, आजकाल आमकां भोवशे वोजें वोवचें अनुभव उणें जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार आज पुरो वोजें वोवची रीत मिशनांगी आनी कितेंगी हेर रितीनी ती जाता. ह्या आजकाल कृशीत उणी जाल्या. पूण बाबा भयणीनो, एका कुशीन मनशाच्या माथ्यार उजी ना जाल्यार आजकाल मनशान काळजांनी उजी वोवचे दीस आयल्यात. ते आयची परिस्थिती. थोड्यांच्या काळजांनी व्हडली व्हडली वजीं आसात. थोड्याच्या मोतीं तितली बेजाराय भरून गेल्या की तांकां कितलें तांचें जिवीत म्हळ्यार व्हडलें कितलें की क्विंटलाचें वजें ववयलें बरी तांकां जाता. थोड्यांक खंतीचीं वजीं, थोड्यांक समस्यांची वजें, थोड्यांच्या घरांनी समाधान ना आनी हे घरांतली परिस्थिती नासबंदाची परिस्थितीची वजीं, थोड्यांक पिडेसलेची वजीं. आज ही वजीं आमी ववयता. आनी जायते कडेन थोडे फावटी आमचीच मनशां आमकां वजीं जातात. थोडे कडेन बायलें वजें घर जालां. प्राय 10-20 भुरग्यांक वजीं जाल्यात. वास्तवीक परिस्थिती. आनी असलें वजीं आमकां पुरो जाता व्हांवून. केन्ना एकटी वजें हाडूं जायत की म्हणून आमी रखते आसा. बाबा भयणीनो, मनशांचे कश्ट समजतलो देव आसा. कोण मनीस देवाक समजता, देवाचो मोग समजता, देवाची मांडावळ समजता, तसल्या मनशाक एक वजें म्हळ्यार जावं पुरो आमच्या कश्टांचें वजें, जावं पुरो आमच्या जिवितांत तें सलवणेचें वजें, रिणाचें वजें, खंती बेजाराचें वजें, पिडेसडेचें वजें कसलेंय जावं दी. हें वजें आमकां जर तर तें कितलें जड म्हूण दिसता जाल्यार केदला देवाच्या मोगाचेर आमकां फातीयणी आसा, विश्वास जाता, देवाचेर आमी भरवसो दवरता. हें वजें आमकां जड म्हूण भोगना. कित्याक एकलो मनीस म्हणटा कश्टांतल्यान येया, वजान ववयतल्यान येया. हांव तुमकां विशय दितलो, तुमचें वजें म्हजे लागीं दिया, हांव तें हाडू करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमकां मनशांक आमचेच म्हणली कोणीय नात. आमची म्हणली मनशां आमकां
त्या कष्टाच्या ओजाक हात लेगून त्यो तयार नासनांत आमची म्हणली मनशां आमकां विसरतात, सोडून सोडतात, सबाय पळयतात, तरी पूण आमचो देव सबाय पळयना. आमचो देव आमची ओजी आपणाचेर घेवच्या खातीर तो संवसाराक आयलो. व्हडलें खुर्साचें ओझें ताणें काल्वरीच्या दोंगरार आपणाचेर घेतलें. तें ओझें वावयलें आनी दाखयलें. हाचे मारी पात हे हांवें बहुसो कुरीस, हो कुरीस म्हजे पाताक या म्हजें ओझें न्ही, हें भावा भयणीनो पुता दुवानो हें तुमचें ओझें. तुमी जिवितां भोंवची ओजी ह्या कुर्साक हांव मेळयतां. हो म्हजो कुरीस हांव वावयतां, थोडे फावटी हांव पडटां, थोडे फावटी हो म्हाका पापसिता, तरी पूण ही जडाय हांव तुमचे खातीर वावयतां, म्हज्या कांद्यार वावयतां, म्हज्या तकलेंत घेता, हें वजां म्हजेर हांव घेतां, तुमचे कश्ट आळू करतां. अशें भावा भयणीनो आमकां एक धैर्य आनी बुजावण दितलें जावन आसा जेजूचें पवित्र काळीज. आनी आस पवित्र काळजाक आज आमी मान करता. संत मार्गारेट मोरी आलाकोको ही एक भाग्यवंत स्त्री, तिका जेजू दिश्टीक पडलो आनी आपलें काळीज ताणें तिका उगडापण केलें. हें काळीज मनशाच्या मोगान लासतलें, तो उजो थंयसर आसलो आनी एका कुशीन ह्या काळजाक खांटे तोपचे तिणें पळयलें. रगत तांतल्यान व्हांवतालें आनी जेजून तिका सांगलें, हे जळचो उजो जावन आसा मनशांनी म्हजो मोग तो जळटा मनशां खातीर. आनी हे कांटे जावन आसात मनशांनी म्हाका करचे अपमान, म्हजे ती दाखोवची अलक्षा, म्हजे ती दाखोवचे अनुपकारपण, सगळें हांव तें सोंसतां आनी म्हजें रगत हांव मनशां खातीर वळयतां. इतलेंच न्ही, थोड्यो तले बसवण्यो आमकां दिल्यात आमचे ओजी आळू करच्याक. त्या थोड्या बसवण्यांचे विशयान आमी एक घडीभर आमी नियाळ करया. पयली बसवणी जेजून केल्ली पवित्र काळजान, तांच्या बेसाक गरजेच्यो सुमेस्त करपाक हांव दितलो. पयले बेसवणी तांच्या बेसाक हांव गरजेच्यो करपाक हांव दितलो. बाबा भयणीनो कादारी बेस जावं बरो, धार्मीक बेस जावं बरो, आमी धोकल्यान आमी बेस सोडला आनी त्या बेसाच्या जिवनांत आमकां मस्त कश्ट आसात, सुलाभ ना. हें बेसाचें ओझें व्होवंक थोडे फावटी आमकां कश्ट मारता. पूण जेजू कितें म्हणटा, ताजें काळीज म्हणटा, तांच्या बेसाक गरजेच्यो सुमेस्त करपाक हांव तांकां दितलो. आमी जेजूच्या पवित्र काळजांत आज भक्तीपणादारीची आमी आज पळयता. इल्लें कांय सोडून जालें बेसाच्या जिवनांत सोडलें 10 वर्स आनी कितें आमकां सोसूंक नाका, लढाय झगडी एकामेका पयस जावचें. पूण जेजूचें पवित्र काळीज आमकां बसवणी दिता, हांव आसा, सोडी नाकात, एकामेकांत पयस वचनाकात, धैर्य घेया, हांव तुमचे सवय आसा, बेसाक गरजेची कुर्प हांव दितलो. पळया आज देखून पवित्र काळजाचे भक्तीपण आसलें कुटुंबां खंडीत जावन ताच्या बेसाच्या जिवनांत तीर जावन आसात. दुसरी बसवणी हांव ताच्या कुटुंबाक सवकासाय दितलो. बाबा भयणीनो आमकां कश्ट आसात, कुटुंबांत समस्या आसात, आमच्या कुटुंबांनी मस्त प्रॉब्लेम आसात, रीण आसा जावं पुरो, आर्थीक समस्ये, घरांत संबंधाचे समस्या मस्त आसूं पुरो. म्हण जेजूचें पवित्र काळीज म्हणटा, हर एका कुटुंबाक हांव सवकासाय दितलो. तिसरी बसवणी, हर एका अनवरांत हांव तांकां बुजयतलो. तूं कश्टांत पडटना जेजू तुका एकसरो सोडिना. जेजूचें पवित्र काळजा मारी तूं उगडापण करता, हांव तांकां बुजावण दितलो, धैर्य दितलो, भियेनाका. कश्टांत आमी भिवची गरज ना. केदळा पवित्र काळजा ती आमकां देवस्थान आसा, भक्तीपण आसा, आमकां बुजावण आसा, धैर्य आसा.
चवथी बसवणी जीव आसतना आनी अदेक मरणाच्या वेळार हांव तांकां ती रासुरो जातलो. आमकां जीव आसतनाय देव आमकां आसुरो. मनीस ही सोडणुचोटी ते एक दीस सांगून जायना. आजकाल कितलीशीं आवय बापाय ते पाहाय जातना येतोडी पिडे आसतना आमी सगळां धड जाता, आमकां सगळां सोड जोडटा. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमचो आसरो जातलो. मरणाच्या वेळार प्रत्येक हे बरें मरण मरोंक, भक्तीपणाचें मरण मरोंक, शांत जबान मरोंक आमकां देव आमकां जें पवित्र काळीज आमकां धैर्य दिता, आसरो दिता. आनी 6वी बसवणी 5वी बसवणी हांव तांच्या समेस्त कार्यांचेर म्हणजे बेसांवाचो पावस वतलो. आमच्या कार्यांचेर जावं आमच्या घरांत कार्य जाता, जावं आमच्या इगर्जांनी आमच्या घरयेक जावं पुरो कितली आमची कार्य जातात. आमी कितें देवाचें जे पवित्र काळी सांगता हांव तांचेर बेसांवाचो पावस वतलो. पावस थेंबे न्ही, पावस वतलो म्हणटा जेजू. देवाची कृपा धराण. आनी 6वी बसवणी काकुळटीची झर अग्नी समदीर म्हज्या काळजांत पातक्या मनशां मेळटलो. भाव भयणीनो पळया आमी कितले व्हड पातकी जाल्यार देवाच्या मोक्षाने आमकां आसा. काकुळटीचो समदीर म्हणटा, समते दर्या कितले उदक आसा की खाण मुग्धनांतले तितले, तशें देवाची कृपाने काकुळतो मुग्धनांतली काकुळतो म्हणटा देवाची जेजूचें पवित्र काळीज. 7वें आपल्या आत्म्याचे कायदे सांबाळटा शेळिल्ले आत्मे उर्बेस जातले. आजकाल आमी गड्डी जावन वागली, शेळेपण आयलां. कितलेशा घरांनी आमकां मागणें ना आजून. जेजूच्या पवित्र काळजांत कितल्या जाणांक गोत्ता घेना घे. ताच्या भुरग्यां कडेन विचारा वॉट इज द सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस म्हणल्यार तांकां गोत्ता आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार आदी आमच्या घरांनी पवित्र काळजाचें पिंतूर आसतालें, जेजूक पवित्र काळजार रायपाट बांदताले, मस्त भक्तीपणांतलें. आज भुरग्यांक काळीज काले म्हण गोत्ता आसचें ना. हें मात्र एक हार्ट गोत्ता आसा. भाव भयणीनो देखून आमी आत्मीक शेळेपण आज घरांनी कुटुंबांनी भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आज जायना. देवाचे आज जेजूचे पवित्र काळीज आमकां सांगता आनी तांकां शेळिल्ले आत्म्या उर्बेस करतलो. आनी 7वें 8वें खतखत्या आत्म्या महावळ संपूर्णकाय तांकां बेगीस मेळटली. कोण आमी भक्तीपणान आसा की संपूर्णकाय आमकां जेजू बसयता, आमी संपूर्ण जातले. आनी 9वें म्हजे पवित्र काळजाचें रूप दवरून घर मान दिवच्या घरांनी हांव तांचेर बेसांव वतलो. कोणाच्या घरा म्हजें रूपणें दवरतात आनी म्हाका मान करतात तांचेर हांव बेसांव वतलो, बेसांव वतलो. भाव भयणीनो पवित्र काळजाचें भक्तीपण आमच्या घरांनी जायचें. तें आमकां जायतीं बेसांवां हाडटा उडास्त वरया. 10वें दारूण काळजां मोवाळावचें तेणें ह्या जगाक हांव दितलो. ह्या देण्या खातीर आमी मागचें. एक ह्या जग देवाचो मनीस ताचे मारिपाक मनशाची जिणी बदलाचें. देखून ताका मोवाळावचें काळजां मोवाळावचें देणें पवित्र काळजांतल्यान ताका मेळटा. आनी 11वें हें भक्तीपण वाडयिल्ल्याची नांवां म्हज्या काळजांत बरोवन घालता आसतलीं. आनी ती केदींच वच नात. ही जेजूची बसवणी. आनी 11ची पटापट 9 म्हयने पयल्या शुक्रारांनी कुंभार काण घेतात त्या मनशांक म्हज्या सर पदवेदार मोगा वरवीं पातकाची दोरी करी दूख धरन मोरची कृपा दितलो म्हूण ते म्हजे कृपे भायर सक्रामेंत काण घेनातना ते मोरचे नात म्हणून म्हणजे देव कडेन तांचे निमाणे कडेन तांचो बद्द आसरो जावन आसतले म्हणून वळत्या काकुळटीन हांव बसयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो ह्यो बसवण्यो आमकां जेजून दिल्यात. ह्या बसवण्याक आमी सर्व ह्या घडये आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी एक घडीभर आमच्या म्हालगड्याच्या काळार तावनो एक आपुरबायसो जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स एक कण तेर्स आमी भेटोवया. भोवशा आजकालच्या गोत्त आसना. आदी घरांनी आमच्या घरांनी म्हज्या आस्करां आमी म्हणटला मोरयेचे रोजाचे 5 कण तेर्स जाल्या उपरांत जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स आसलो.
आणि तो तेर्स हर एक दीस आमच्या घरांनी आमी म्हणटाले बाबी न्हू एस पवित्र काळ तो तेर्स एक घडी बोर आमी सक्कड भेटोवया एक घडी बोर आमी सक्कड दिमी घालया साद जाल्यार कोणा दिमी घालूं जायना जाल्यार बसा सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचें आमलीक रगत सगळ्यांनी म्हणचें बापा हांव तुका भेटयता तुज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा बसत आनी इगतमतच्या गद्दां बसत आतां आमी उरलें कंतार गावया जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बोळ्या आनी कांत्या काळजाच्या घर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें मुरयेच्या दुलोबी काळजा सोम्या काकोळ तमची कर क्रिस्ता काकोळ तमची कर सोम्या काकोळ तमची कर क्रिस्ता आयकमकां क्रिस्ता दयन आयकमकां सर्गींच्या देव बापा देवा पुता संसाराच्या तारोकार देवा पवित्र आत्म्या संत मात्रेंद्र देकांस देवा जेजूच्या काळजा सस्नाच्या बापाच्या पुताच्या जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्यान आमकां मुलीच्या कुशीन घडयल्ल्या जेजूच्या काळजा देव पुत्रा परिपूर्ण मेळयल्ल्या जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या जेजूच्या काळजा देवाच्या पवित्र तेंपला जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा जेजूच्या काळजा देवाच्या घरांनी सर्गींच्या दारवट्या जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या आकट्या जेजूच्या काळजा नितीच्या आनी मोगाच्या रावळेरा जेजूच्या काळजा बरेपणान आनी मोगान भरुल्ल्या
जेजूच्या काळजात हरशे गुणांच्या अरगणित गुंडाये जेजूच्या काळजात सर तरणी ओगळसून पावो जाल्ल्या जेजूच्या काळजात सुमेस्त काळजाच्या राया आणि मदगता जेजूच्या काळजात दंटिकायच्या आणि जाणवायच्या आणि सर भंडारा जेजूच्या काळजात देवपणाच्या आणि संपूर्णकायच्या मंदिरा जेजूच्या काळजात देव बापा संतोष भोव संतोष आयिल्ल्या जेजूच्या काळजात तुझ्या संपूर्ण असो वांटो आमकां समेस्तांक मेळ अशें केल्ल्या जेजूच्या काळजात ससान पर्वताच्या अत्रेगार जेजूच्या काळजात सोसणीक आनी भोव काकूळ दरा जेजूच्या काळजात तुका उलो मारतना समेस्तांक रेस्त करतल्या जेजूच्या काळजात जिवाच्या आणि संतीपणाच्या झरी जेजूच्या काळजात आमच्या पातकांच्या पारीकपणा जेजूच्या काळजात केबड्यांनी भरुल्ल्या जेजूच्या काळजात आमच्या खोटेपणा खातीर घायेल्ल्या जेजूच्या काळजात बल्यान पपसल्ल्या जेजूच्या काळजात सर भुजोनीच्या आरंभा जेजूच्या काळजात आमच्या जिवान जीवनपणा जेजूच्या काळजात आमच्या सौकसाय आणि समाधाना जेजूच्या काळजात पातकांची भलये जेजूच्या काळजात तुझे पातयेलांचे बाचावे जेजूच्या काळजात तुझे ती मोरतेलांचे भरवशा जेजूच्या काळजात तुझे समेस्त सांताच्या उल्लासा देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले जेजू बळ्या निकलत्या काळजाच्या प्रार्थोया येसर पदवेदरा आणि शासनाच्या देवा तुझ्या मोगाळ पुत्राच्या काळजाचेर आणि पातकां खातीर ताणें तुका भेटूंच्या मानाचेर आणि परीकपणाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे काकूळ मागतेल्यांक समाधान जावन बक्षाणें दी त्या जेजू क्रिस्त तुझ्या पुताच्या नामी जो तुझ्या सुवेन चेतन रात करता ससनाच्या ससनाक आमेन। एक घडी बोर बसया आमची तेसांव ह्या घडये उडास करया जेजूचें पवित्र काळीज हर एकल्याची आमची मागणी आयकता जेजूचें पवित्र काळीज उदार जावन आसा मनशाचे कश्ट ओडोल आमी पळयले ताच्या बासावल्यांनी हर एक तुमचे कश्ट हांव आळो करतलो हर एक तुमची पातकां हांव बक्षितलो तुमचेर बेसां हांव घालतलो सक्कड आमची कितें त्या सांवासांत उडास करया जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी भेटोवया कोरा फर्डिनांड म्हणली एकली बहीण आपल्या तिच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन जाल्लें पयलें जाल्यार परत्यान 10 जाणां धाकट्यारान पूण सर्जरी नासतना दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक मागता तशेंच एक पुताची तिच्या पुताची भलायकी बरी जमच्या पासून मागोवंक विनंती करता एक भावाक बरी सैरीक म्हणून ताच्या कुटुंबाची मागतात एका भावाक भायल्या गांव कसो विजा मेळोवंक आनी तशेंच बेगीनच हे प्रोसिजर जावंक मागतात कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासून मागोवंक एकल्याक विनंती केल्या कुंदापुरतून एक भयण आपल्या पुतान परिक्षा दिल्या तातूंत बरें रिजल्ट येवंक मागता आनी बरें काम मेळोवंक मागता नॉर्बर्ट मनीस म्हणलो भाव किडनीच्या पिड्यान कश्ट जाता पूण म्हणटा ते ताचे तावन गूण जावंक आनी ह्या पिड्याक तावन सुटका मेळोवंक मागता कुंदापुरतून एक भयण आपल्या एका भयणीक दुबायन बरें काम मेळ्ळो कसलें काम केलां आनी समस्यांत आसा एक बरें काम मेळ्ळो समस्ये परिहार जावंक मागता एक भयण आपल्या पिडेस्तांनी प्रायवून आवयक बरी भलायकी मेळो तिच्यो किडनी दोनी डॅमेज जाल्यात सोडया म्हणून जालां घरांत मस्त तोंदरे जाता तिचे ती तिका कंट्रोल ना न्हीद येना तिका घरांतलें काम करूंक सोडिना वकाचोवाक आणगेना ह्या पिडेन ती बरी जावन जी घरांत ती समाधानान जीव जावचे पासून मागता एक भाव निमोनिया पिडे सावन बरो जावन येता तो पुरतोच बरो जावन ती कुटुंबाची मागता एक भयण तिच्या पतीन आमाल पिवणें आनी वायट इश्टां सोडून घरांत जबाबदारेन जीवच्या खातीर मागता एकल्याक
आपल्या लागशिल्यांनी सूख समजून पयस गेल्ले ते मोती समाज जावन कुटुंबांनी परत एक पटोवंक मागता. एका कुटुंबाक तांकां तांच्या भुरग्याक एज्युकेशन लोन जावच्या खातीर गरजेचे डॉक्युमेंट्स बेगीन मेळोवंक आनी लोन बेगीन पास जावचे पसत मागतात. बंदेलेक भयण आपल्या हाता पांयां बोळ मेळोवंक तशेंच आपल्या पुताचे बिझनेस बऱ्या तरेन चलोवंक मागता. दुबयन काम करचे एका भयणीची कंपनी बंद जाल्या, काम गेलां आनी कश्टार आसा, बेगीनशें बरें काम मेळच्या पसत मागता. एक भाव आपल्या वळखीचे 5 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक आनी आपणाचेर आसलें रीण फारीक करून साथ जमचे पसत मागता. गोंयच्या एका कुटुंबान ताचे बिझनेस बऱ्या तरेन चलोवंक तशेंच एकल्यान मोजकान ते पयशे लुटल्यात ते फाटीं मेळोवंक आनी ते बिझनेस बऱ्या तरेन चलोवंक कुटुंबान समाधान मेळोवंक घरच्या प्रायवंतांक बरी भलायकी मेळोवंक ती मागतात. बहीण एका भयणीक तोंडान आलसार जाल्यात आनी मस्त कश्ट जातात ताचे तोंड गूण जमचे पसत बरें जावंक मागतात. ह्या तेसांव सगळें आमची तेसांवर एक आमची बेटयां आमच्या आराधना कुर्मकरच्या सर दानीची तेसांव आमी भेटोवया, तांच्या कुटुंबा पसत मागया. ह्या आराधनाक हांगासर पुलान दान दिल्या दानी तांच्या कुटुंबा पसत आमी मागया. हे आराधन प्रसार करचे डिवायन वर्ड TV ताच्या मालकाक तशेंच कुटुंबाक ताच्या कुटुंबाक ताची शिबंद पसत व्हिडिओग्राफी करतना भाव तशें म्युजीक दितना आमच्या हांगासरच्या भाव भयणीक आल्तार डेकोरेशन केल्ल्या धन भयणीक आनी सर मागक आराधना कुमो करतल्या सुदारत एकल्या पसत मागया. आमच्या कुटुंबा पसत मागया, आमच्या घरांतल्या पिडेस्तां पसत मागया, आमच्या भुरग्यां पसत मागया, भरगांवांतल्या शिकच्या भुरग्यां पसत मागया, आमच्या मंगळूर DSCची पसत मागया, आमच्या गवळी बापां पसत विशेष रितीन आमी मागया. आमच्या सर DSCचे याजकां पसत मागया, धार्मिकां पसत मागया. जून म्हयनो आरंभ जालो, भुरग्यांक प्रत्येक तरान शिकपाक बरी सोमत्यांनी भरती जाल्यां दिसकाल सुरू जाला. आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक बरे क्लासीस अटेंड करून तांचे लिसांव बऱ्या तरेन करूंक आनी तांकां शिकोवचे शिक्षकां बसत मागया. दोतोनीच्यो क्लासी आरंभ जाल्यात आनी थोडे कडेन आनी थोडे जातात. हरये कडेन आमच्या भुरग्यांनी बरें क्रिस्तांव शिक्षण घेवन पवित्र काळजां तांणी बरी जावन वाडच्या बसत तांचे बसत मागया. पावस दीस आरंभ जाले, कितलेशा कुटुंबांनी कृषी आरंभ जावन आनी प्रत्येक तरान रयतां बसत मागया. तांची कृषी बऱ्या तरेन जावचे बसत, हर एकल्याची कृषी बऱ्या तरेन जावचे बसत मागया. आनी ह्या हप्त्यान ह्या 2-4 दिसांनी आमकां नवो सरकार येतलो भारत देशाक. हो सरकार बऱ्या तरेन आपले स्वार्थ सांडून एक लोकांचे बरेपण पळोवन बऱ्या रितीन सगळ्या लोकांक चलोवचो बरो सरकार आमकां मेळो दी म्हूण आमी मागया. पावशिल्ले दीस आयले, दैत्य पिडेस्तांक मस्त कश्टाचे दीस. ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी दैत्य पिडेस्तांक हर एक लागीं बरी भलायकी मेळोवन दी. विशेषांव प्रायवंत बसत मागया, तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक तांकां सांबाळूंक कश्टांत पडन अशें तांचे बसत मागया. दैत्यांचे शिकाप संपलें, डिग्री जावन येयली, आतां मुखले दीस तांकां बरें काम पळोवंक भायल्या गांवांत वचून प्रयत्न करनासात, बरें काम मेळोवंक ट्राय करनासात. असल्या सकट युवजनां पसत कामा खातीर हर एक रितीन प्रयत्न करतल्या सकट भुरग्यां पसत मागया. पवित्र काळजाक हे सकट हिरात आमी समर्पिया. तुमच्या जाग्यार ते मागण्याचो पुस्तक आसा जाल्यार काडा. जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी सकट समर्पण करया. 550 पेज 50 मागण्याच्या पुस्तकांत जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण सकट आमी सांगता मेळया. ह्या घडये हर एकली आमी ह्या काळजांत समर्पण आमचे कुटाम देवा समर्पिया. हर एकला आमच्या संध्याक हर एकला आमच्या मोगाच्यांक आमी समर्पिया.
संगता म्हणया ये बोगदुलोब जेजू मनशा कुळाच्या तारोका तुझे मुखार कलतेपणान सरपडून असल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तू सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप. तुका आमी वंदिता, तुका आमी वाकणता आनी तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर आमी तुका समर्पिता अर्घ दिता आनी आमकां तुका ओपून दिता. ये जेजू तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केलाय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयलाय. हो एकवट आमी सदांच तुजो मोग करतल्या आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्या म्हूण तुका बसयता. हे जेजूच्या पवित्र काळजाक घाल तुजी दिश्ट आमचेर सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, सैरा दैऱ्यांचेर, इश्टा मंत्रांचेर, पेरगस कुटुंबाचेर, देसजीचेर, आमच्या गांवाचेर आनी आख्या संवसाराचेर. ह्या वेळी आमचे सर्वस आमी तुका तुजे मुखार हाडटात. आमची जिणी, आमचें सुख दूख, आमचे खाम आनी कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. आमकां सर्वांक बवरतान तीर्थ कर. पातका बुरवेकी दिन तुजे तान पयस वचोंक सोडी नाका. हस्कत बी कसकत काय बरी तुजे तान पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयान पाटी हाड. आमी सर्व संवसारांत गमुद्या मोगान बावरतान एकवटांची तुका साक्षांव आमकां घटाय धैर्य आनी बोड दी. आनी निमाणे सर्गींच्या कुटुंबान शासनाच्या ससनाक तुजे सगळें जीव आमकां पव कर म्हण आमी मागता. आमेन. एक घडी भर आतां आमी दिंबेर पडया. आमचे जीव, आमचे कश्ट सगळे, आमचे इरादे सगळे सोम्याक आमी समर्पया. देवाक आमी ह्या घडये स्तुती वर्गां स्तुती गुलाबिया सगळे आमी ह्या घडये पवित्र काळजाचो शिवोर बेसांवां आशिर्वाद पवित्रपण सगळे आमचेर वचचे खातीर ह्या घडये आमी देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 तुझ्या पवित्र करता ह्या घडये तुका आमी आमकां समर्पित आमचे इरादे आमचे कश्ट आमचे दुःखड सगळे इरादे आमी समर्पित आमचे तुझ्या पवित्र करता आमचे खातीर गायल्ल्या तुझ्या रगात वारयल्ल्या तुझ्या पवित्र करता म्हाका आमचे खातीर लाजतेल्या ह्या घडये तुझ्या आशिर्वादा बेसांव तुवें कितें बजयलाय ह्या घडये सगळे तुजे बेसांव आमचेर वळोनी हर एकल्याचेर स्वार पिडेस्ताचेर कश्ट जाल्यांचेर दुखां जातल्यांचेर कधी बेदरांत असल्यांचेर एकसुरपणांतल्यांचेर सालवाल्यांचेर हे देवच्या पवित्र करता sacred heart of Jesus, Jesus, let your blessing come. Oh, sacred heart of Jesus, bless everyone, heal and touch everyone. Let your power come. The whole sacred heart of Jesus, let your blood flow out and heal and touch Jesus, the sacred heart. Come and touch. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sacramenta Sastana Koruya Purvilyana Rupa Buddha Novyuriti Adarya Sarvadvecha Astatvisya Bhavatache Vardivya Zashe Baba Dashe Spurta Vurvasani Stutiza Pudri Maima Sasna Sasna Yekastaya Arsita Tukadoranja Spirita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया हे देवा बेचे सक्रमेंत घाल तुज्या कश्टान तुवें कश्टाचो फूड आज तुवें आमकां सोडला तुजे सुरपणेचो व्हड सिद्धांत आमचे ती आमी भोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूं
हम कदें पवोकर जो जेतन रच करते सस्न जसस्ना जेजूच्या काळजासवे भेटयता काळीज बोजे जेजूच्या काळजासवे